आपल्याय मोलांका भुरग्यांक तुझ्या हे पवित्र मिसाचे भेटेक कोणया होय रूपारून आमची गोरीब काळजा आयज तुका बिना कोतकोती काका होय रूपारून आमची गोरीब काळजा आयज तुका बिना कोतकोती काका आमी सोडला तू देव सोबत वेदा Miłon Moganaj Lauja Vera Maj kurki kontarza Chitoya Miunduka Ikogatsono Mosta Maj kurki kontarza Chitoya Miunduka Ikogatsono Mosta सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता जुली फेर्नांडीस आपल्या 70व्या जल्मा दिसाक देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक आनी बरी भलायकेन सांबाळूंक मागुया दुसरें तेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या जोकी आंतोनियो दा सिल्वा आनी आना मारिया दल्मिरा मोंतेरो हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया सिमोना फेर्नांडीस हें भुरगें आयज आपली सर्जरी करता ताचे पासत सगळीं मागुया ताका देवान पेकोणेचो हात लावंक आनी तें बेगीन बरें जावं एल्विरा आल्वारीस आनी फामील आयज भावार्थाची दिवटी पेटयतात ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया हेर सगळीं आमची मागणी जीं कोण आपलो जल्माचो दीस आयज मनयतात तांचे पासत जीं कोण बरीं नात हॉस्पिटलांनी आसात तांचे पासत जीं कोण आपलो वेगवेगळे तरेचो वावर आयज करूंक सोदतात आनी तो बरो भाशेन जाल्यार पुरो म्हूण मागतात तांचे पासत ही सगळी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचे देवापाची आनी आमचे सुमेश क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं आमी एक्झोडस सुटकेचें पुस्तक सुरू केलां आनी देव सुटका दिवंक सोदता इज्रायल पोजीक आगोट वावर ताका दिताले कित्याक ते पदवीदार जायत वेताले आनी फारावन एक कायदो काडलो सगळे चेडे जल्मता ताका उदकांत उडोवचे मरोवन दी थिंगा तें केलें जाल्यार ही परज अस्कोत जातली तर देवाची मांडावळ दुसरे भाशेन ती मांडावळ मानून घेतली आनी ताका सुटका मेळटली तर मिसां आमकां फोत वांटो मेळचे खातीर सुरवातीक देवाचे फुड्यांत आमी पातकी म्हूण वळखून घेवया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून जायती प्रार्थना केल्या म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध पासत भाग्यो सदांचें गोवा मरी सगळ्या देवतान भोगता भाव भयणींनो म्हज्या खातीर सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सुमिया काकूत कोर
Krista kakutkor, Sumia kakutkor. Pratvia. Sur जाणार आणि मोगाड सरस्परा बाग्योन बोआवेंतुराची देख घेवन सदांच खोरी जाणवाय सोदून तुका ओळखूंक आनी दिसान दीस जे मोगान वाडोवंक जे पवित्र आत्म्यान आमकां बोर. आमचे सुमया जे पुताय जो क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जे येता राजवत चलयता सासनांच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी लेवीचे कुलेंत एक दादलो आसलो. ताणें वचून लेवीचे एक दुवे लागीं आपली पोतीन करून घेतली. ती गोरबेस जाली आनी तिणें एका भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो पळोवंक एकदम सोबीत दिसता देखून तिणें 3 म्हयने ताका लिपोवन दवरलो. ताका आनीक लिपोवन दवरूंक जायना तें पळोवन तिणें लोवींची एक पांटली केली आनी ताका दामोर आनी लांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तातूंत भितर घालो आनी ती पांटली न्हंयचे देगेर झाडां मदें सोडली. कितें जाता तें पयसतान पळोवंक ताची भयण थंयच रावली. तेन्ना फारोची धूव न्हंयत न्हावूंक आयली आनी तिच्यो चाकोन्नी न्हंयचे देगेर भोंवताल्यो. त्या झाडांनी तिणें एक पांटली पळयली आनी आपले चाकोन्नीक ती हाडूंक लायली. ती उगडटच रोडटा तो एक भुरगो तिका दिश्टी पडलो. ताचे तिका चुरचुरे दिसले आनी तिणें म्हणलें, हो एक हेब्रावांचो भुरगो जावंक जाय. तेन्ना भुरग्याचे भयणीन फारोवाचे धुवेक म्हणलें, तुजे खातीर हे भुरग्याक दूद दिवंक हेब्रावां मदले एक बायलेक हांव आपोवंक वचूं. फारोवाचे धुवेन म्हणलें, वय वच. आनी चेडूं भुरग्याचे आवयक हाडूंक गेलें. तिका फारोवाचे धुवेन म्हणलें, हे भुरग्याक व्हर आनी म्हजे खातीर ताका दूद दी आनी तुजी मजोरी हांव तुका दितोली. अशें तें बायलेन भुरग्याक व्हेलो आनी ताका दूद दिलें. तो भुरगो वाडटच तिणें ताका फारोवाचे धुवेशी हाडलो आनी हिणें ताका आपलोच पूत जाल्ले परी वागयलो. मोइजेस म्हूण तिणें ताका नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका उदकांतलो वयर काडला. तेन्ना वाडोवन व्हडलो जातच मोइजेस एक दीस आपल्या बाबा भयणीक भेट करूंक गेलो आनी कितें जोड ताचें जिवीत तें ताणें पळयलें. आनीक एक इजिप्तकार एका हेब्रावांक आपलेच लोकांतले एकल्याक मारतालो तो ताणें देखलो. आपणा भोंवती नदर मारून कोण ना म्हूण पळोवन ते इजिप्तकाराक ताणें जिवेशी मारलो आनी रेवेंत लिपयलो. दुसऱ्या दिसा तो परतो आयलो आनी दोग हेब्रांक झगडटाले ते ताणें पळयलें. गुन्यांव आसलोल्यांक ताणें म्हणलें, तुजे सांगात्याक मारून तूं कितें करूंक सोदताय? ताणें ताका प्रतिपाल केलो, आमचे वयर तुका फुडारी आनी नितीदार कोणें नेमला? इजिप्तकारांक मारलोय तसो तूं म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदताय? मोइजेस भियेलो आनी आपणाच भितर ताणें म्हणलें, हांवें केल्ली ती वोस सगल्यांच्या कानार पडली. फारोवान ही खबर आयकली तेन्ना तो मोइजेसाक मारूंक सोदतालो. पूण मोइजेस फारोवा सोडशिल्लो पळोवन वचून मिदिनाच्या देसांत रावूंक गेलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. कालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमची काळजां आनंदान जियेतलीं. सगळीं म्हणुया. कालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमची काळजां आनंदान जियेतलीं. कोल कोल चिखलांत हांव रोमलां, पांय दवरूंक सुवात ना. समुद्राच्या उदकान पडलां, लारां पोंदाक हांव बुडटां. जबाब. कालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमची काळजां आनंदान जियेतलीं. बेगीच म्हाका प्रस्न जाव म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागतां सर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा.
तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. जबाब: कालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमची काळजां आनंदान जियेतली. हांव देवाक गायिल्लो दोलदिरो, म्हजी सोडवण कोर, म्हाका उबार. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनमसण्याच्या गितांनी तुका वाखणटलो. जबाब: सर्वेस्पराक सोदात, तुमची काळजां आनंदान जियेतली. हें पळोवन कालते मनीस संतोसतले. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतली, कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बलांची मागणी. सांकल्यांनी आसलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. जबाब: कालत्या मनशानो देवाक तुमची काळजां आनंदान जियेतली. उद्गार. Sporak soy soy, Sorves sporak soy soy, Sorves sporak soy soy, Sorves sporak soy soy. आयज तरी ताचो तालो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. Sorves sporak soy soy, Sorves sporak soy soy, Sorves sporak soy soy, Sorves sporak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माथ्योवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जंय जंय आपणे ओगळीं विजमितां केल्लीं त्या नगरांत ताणें जिवीत बदल्लें ना देखून जेजू अशें तोंडार मारूंक लागलो. कोराजीन तुजें कोटा, बेतसायदा तुजें कोटा. तो तुमचे मदें केल्लीं विजमितां तीर आनी सिदोन नगरांनी केल्लीं जाल्यार केन्ना ती कांबड्याचो साकोटो घालून गोबोर लावन प्राचीत करतली आसली. आनी तुमकां खरेंच सांगता, जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाक तुमचे इतली खोराय जावची ना. आनी तूं काफारनांव वयर सर्गार पर्यंत पावतलें म्हूण रावताय कितें? तूं सकाळां हेमकोणान शेवटतलें, कित्याक तुजे सवें केल्ल्यान ती विजमितां सिदोन केल्लीं जाल्यार आयज पर्यंत ती उबीं उरतलीं आसलीं. हांव तुमकां खरेंच सांगता, जोडटेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवांक तुजी इतली खोराय आसची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत काबार करता आसतना आयकली खबर, फाराओ नेवो आयलो तो पातशाय जुजेक कांयच अडको नासलो. कांयच ताची खबर नासली. आनी इतलें जालें की फारावन पडयलें, इज्रायल पर्जा पदवेदार जायत वेता, पदवेदार जायत वेता. आनी भियेलो, आपणाचे पर्जेक मारीत अशें कितें जायत भियेलो. त्या पासत आगोट वावर इंटे करपाचे, फातर करपाचे तसलो वावर, आगोट वावर तांकां दिवंक लागलो. आनी संपो वावर आपणाचे पर्जेक दिवंक लागलो. तितलेंच न्हय, जे चेडे जल्मतात इज्रायल पर्जेक ताका नोदी तोडूंक जाय आनी मारूंक जाय. चेवडां आसूं दी, चेड्यांक मारूंक जाय. आनी अशें घडलें की आयचें वाचप, लेवी कुडीचो एक दादलो आसलो. ताणें वचून लेवीचे एक दुयेक आपली पोतीन करून घेतली
ती गरबीस जाली आनी तिणें एका भुरग्याक जोल दिलो. तो भुरगो पळोवंक एकदम सोबीत दिसता देखून तिणें तिका 3 म्हयने ताका लिपोवन दवरलो. ताका आनी लिपोवंक दवरूंक जायना तें पळोवन तिणें लोव्याची एक पांटली केली आनी तिका दामोर आनी लांबी लावन त्या भुरग्याक तातूंत भितर घालो आनी पांटली न्हंयचे देगेर झाडून उडयली. कितें तें जाता पळोवन पयसतान ती उबी रावन पळयताली. तेन्ना फारावाचें दूत थंय उदक न्हांवताली आनी तिची चाक करून नासली फारावाचे दुयेची. हो पांटलो येता तो पळयलो, उगडलो आनी उगडलो एक भुरगो आसा, रडटालो भुरगो. आनी ताची भयण पयसतान पळयताली. ताचें नांव मोइजेस. पयसतान पळयताली आनी जेन्ना ताका हातांत घेतलो तेन्ना मोइजेसाची भयण येता आनी म्हणटा ताका जाय उदक दूद दिल्लें आवय तयार करता. आनी ती म्हणटा आवय व्हरान तिका दूद दी, आवयचें दूद दी. आनी तिचेच आवयशें व्हरोन दवरता. हो भुरगो व्हडलो जाता आनी व्हडलो जातूच फारावाचे धूव आपणाचोच पूत म्हूण समजता. ताका मोइजेस म्हूण नांव दिता आनी नांव दितूच बिडांत बांदू व्हडलो जाता. व्हडलो जालो म्हणटूच तो पळयता, झगडीं जातात, झुजां जातात. हेब्रेव लोकां मदें आनी इजिप्त लोकां मदें आनी हेब्रेव जुदेव इजिप्तकारां मदें आनी इजिप्तकारां मदें झगडीं जातात ही पळयता. आनी जेन्ना इजिप्तकार आनी हेब्रेव झगडटालो जुदेव तो एकल्याक मारता, इजिप्तकाराक मारता, हुंड काडटा आनी रेंवेन पुत्ता. दुसऱ्या दिसा आनी झगडीं जाता ती पळयलीं हेब्रेव मदें. आनी तेन्ना ताणें जाप घातली, कितें करूं सोदता तुमी? आनी ते ताका सांगता, तुवें काल एकल्याक मारला, आयज आमकां मारूंक सोदता. तेन्ना भियेलो मोइजेस. खबर पावली, गाजली अशें अशें जालें म्हणून. आनी फाराव ताका सोदूंक लागलो. पळून गेलो. मिडियान म्हणटा थंयसर पळून गेलो. तर सिमिलारिटी कशी आमकां दिसता जेजू मदें आनी मोइजेसा मदें. मोइजेस पळून गेलो मिडियान आनी जेजू पळून गेलो खंय. जेजू खंय पळून गेलो ल्हान आसलो तेन्ना खंय धाडलो ताका? इजिप्ताक धाडलो न्हू. ताका हेरोद मारूंक सोदतालो आनी बोडव्यान जुजेक सांगलें पळून वच आनी हांव सांगो पासून थिंग राव. अशें कितें मोइजेसा सगळें घडलें आनी मोइजेसा घडलें तें जेजूशी घडलें. आनी तो पळून गेलो थंयसर आनी त्याचें आपोणें ताका येतलें आतां. पर्जेक सोडय, सुटका दी, इजिप्तांतली सुटका दी, हें आपोणें ताका येतलें. वांजेलांत आमी पळयलां भयणान बांदो जेजू हे गांवांनी वेता आनी हे गांव जंय चडशीं म्हणल्या भाशेन ताका ह्या लोकांक म्हणल्या भाशेन एक संदी मेळ्ळी. तांच्यान बरें पिराचीत करूंक जातालें, जिवीत बदलूंक जातालें. असलें अजापां जेजून दुसरें कोणी करूंक ना. तांचें सगळें केल्यान तें. पूण लोकांचे शेळमोळाय कांय रिएक्शन ना. आहा तशें आहात भयणांत बांदून. आनी जेजूक वायट दिसलें. हींच अजापां हांवें दुसऱ्या तीर सिदोन नगरांत केलीं जाल्यार ती कांबळ्याच्या साकोट आनी गोबर घालून प्राचीत करतली आसली अशें सांगता. तो लोकांचें इंडिफरन्स
इंडिफरन्स म्हाका कित्याक पडला कितें कोता तें करून दी केल्यात तें तुमचें पासत हें अजा पासोगून केल्यात तुमचें पासत तुमी उतर आयकून हे मिलाग्री पळोवन तुमी जिवीत बदलूंक जाय रिपेंटन्स पूण हें दिसती पडना आनी कांयच करूंक ना ताणें कांयच करूंक ना हें जेजूक वायट दिसलें आनी म्हणूंक लागलो जोडटेच्या दिसाक निमणी जोडटी 2 जोडटी आहात एक जोडटी आहा आमी मेले म्हणटूच आनी दुसरी जोडटी आहा संवसार काबार जाता तेन्ना युनिवर्सल ताका म्हणटा तेन्ना इतिलाय सदोम गमोरा ताका ओदीक मेळटली कित्याक ताणें म्हजें उतर आयकूंक ना हांव नासलो तेन्ना पूण कोण तरी सांगूंक देड गेले जिवीत बदलात म्हूण पूण हांव तुमकां मेळना तुमकां हें देवाचें उतर परगोटलां त्या पासो जिवीत बदलात म्हण हांवें तुमकां सांगलां पूण कांयच तुमचें सगळें दिसती पडना त्या पासो जेजूक वायट दिसलें Thank you, yeah. C4, page number 29. C4. जिविताचो म्हजे भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जावं म्हूण मागुया देवा आमच्या सर्गीचे बापा भाग्योन बोवावेंतुराचे परबे दिसा कुशेन आमी तुका येवन समर्पितांव ता शिकोवन घेवन एका तड्यान आमी तुका वाकाणटाव आनी आमकांच आमचें सर तुका समर्पण दितांव हें आमचें समर्पण तूं स्विकार कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं आमची काळजां बारया सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा सर काडे आनी सोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बोवावेन तुजे भक्ताचे मानाई परब संभ्रमोंक ते पवित्र बेग तूं फाव कोत्ताय ताच्या पुण्यान जिवीत आमकां दी दिता तशें करून आमचें गिन्यान उजवाडायता
ताच्या मागण्याचे धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवतान भोगतां संगाती निरोतरी आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्गांनी संसार पडला तुझे नानोय बापान उंचोरगी तुका सोय सोय सर्वेश्वराचे नाम येता सोय उंचोरगी तुका सोय सोय. बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळीं तुज्या रोसना तुका वाकाणटा, कित्याक तुजे तान जेजू क्रिस्ता पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्मे शक्तीन सोर जिवदान पवित्र जाता. उदेंतितान वस्तोम ते पर्यंत तुका एक निर्मोळ भेटणुकेचे एक काशा परजा तूं जमयता आसाय. देखून बापा काल तिपणें मागणें करता हांव तुका भेटूंच्या कामी हाडल्या ती देणी तेच पवित्र आत्म्या वरवीं जे पुता आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड रोगो जावच्या तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोरमता. तो पोरादीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपले शिश्यांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेश परी जेवण जातोस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिश्यांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हजे उगडासाक करात. Bavartaco good purgatoria. बापा आमचे सगळे पासत तुज्या पुता ससल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनोदभर पुनर्जीवनपणाचा सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपण उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. तुका उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्र दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलेन आपले मरणान आमकां दिसता जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे दयाळ दिसकाल आनी पुताचे कुड्या रोगतान पोसताय ताका ताचे पवित्र आत्म्यान भर आनी जीव सगळे कूड आनी एक आत्मा आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयल्लें सासनीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भाग्योन तांकवा म्हज्या भाग्योन जुजे जपोतीच्या भाग्योन दोरुतांच्या वैभवी रोग साक्षींच्या भाग्योन जे वाजाच्या आनी समेस भोक्तांची संगात तातूं विचून काडल्याचे दायजांत आमकां वांटो मेळूं ताचे विनिणूचो आदार आमकां निरोतोडी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा लिओ आमच्या बाग्योन बापाच्या, फिलिपनेरी आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी धर्म म्हणयाऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोनवाळ्या बापा संवसारान शिपडलेल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक
दया करून तुजे ताय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागोतीन ह्या संवसाराक कोंतरलेल्या समेस्तांक मोयपासान तुज्या राजान घे. तुवें आमी तुजी मोहिमा बघून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं ताचे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकमळान उदार बापा सर्व नोंद वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमच्या सरोंडराचे आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राय जमकां दी आनी आनी आमी आमचे जाल्यार बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें करूं नाका. पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकडे जिवितां सवस्के आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अतिरिक्ता तर आमकां जुदार काकुती सोर पातकांनी सुटोय आनी सोराकातांतली वाडटाय. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ताय दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोडान सांबाळ. सो जे आतां राजवत चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मागीर मोगान आमी शांती दी. देवाचे सेले संसाराचे पाप कातले आमचे काबूत कर. देवाचे सेले संसाराचे पाप कातले आमचे काबूत कर. देवाचे सेले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. हो जेजू ह्या शेळी संवसाराचें पाप काटात. हे शेळीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सुमियाचे म्हज्या भितरेच्या म्हाका फावना पूण तुज्या कातूंतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थया. देवा आमचे सर्गीचे बापा, जेजू आमचो जीव वांगडो, ताचे वरी तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे सीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रितीमोगाचे कोडण्यांनी तें पाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवन बोवावेंतुराचे परबे दिसा आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. क्रिस्ता आमच्या स्म्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात ते शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. घेऊया E6 पेज नंबर 80 E6